हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आहा. सो गायज ऑलरेडी हांवें ना एक्वेरियमाचे 2 व्हिडिओ पोस्ट केल्ले, कसो कितें क्लीन करप आनी कसो कितें सेटअप करप तो. बट फायनल जो ब्लॉग आसलो तो अजून अपलोड करूंक ना, म्हणजेच फूल सेटअप फायनल सेटअप कसो कितें दिसता तो हांवें अजून अपलोड करूंक नासलो आणि माझ्या कडेन टायमूय नासलो. बट हांवें तो ऑलरेडी शूट करून दवरलेलो, कारण खूब दीस जाले एक्वेरियम सेटअप करून म्हाका. बट म्हाका पोस्ट करपाक टायम नासलो. सो म्हटलें फायनली आज तो पोस्ट करूया, कारण स्पेशली धाकटी भुरगीं आसात जी म्हजे व्हिडिओज पळयतात, स्पेशली एक्वेरियमाचे आनी चॅलेंज व्हिडिओज, ती तेका लागून वेट करता. सो म्हटलें फायनली तो अपलोड करूया आयज. आणि जे हांवें यूज केला प्लांट्स म्हण आनी कितें म्हण ते सरावंडिंगूच सगळे म्हणजे हांवें यूज केला. आनी दुसरें म्हटल्यार फकत म्हजे प्लांट्स आनी थोडी फारशी प्लांट्स आनी फिश म्हणटा तशें भितर एड करपाचें उरलेलें. सो ते आतां तुमकां दाखयतलें हांव कशें कितें एड करून, कारण ऑलरेडी शूट केल्लो आसा ब्लॉग तो. सो हेच्या फुडें हांव तो कंटिन्यू करतलें आनी स्टेप बाय स्टेप दाखयतलें हांव की कसो कितें हांवें सेटअप केला म्हजो एक्वेरियम, आनी फायनल लुकूय तुमकां पळोवंक गावतलो. सो गायज चला तर फुडें हांव ब्लॉग कंटिन्यू करता, फुडें ती क्लिप लायता. सो तुमी ती पळोवन घ्या कसो कितें सेटअप केला तो. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता की आनीकूय झाडां हांवें थोडी कलेक्ट केल्ली आसा. ही आसात इवन हे हांवें उदका सायडीचे कलेक्ट केल्ले आसा. हे बीन उदका सायडीकूच ग्रो जाता. आणि हे म्हणजे कलरींग फातर आसले ते बीन म्हाका मेळ्ळे. आणि हे 2 ग्लास ॲड करतले हांव. आणि ही पळयात कॅबेज आसा, वॉटर कॅबेज. सो ते बीन ॲड करतले हांव. आणि सद्या असो आहा. सो आतां ॲड करतले आनी तेज्या मागीर नुस्तें सोडटलें. आनी नुस्तें ह्या बकेटान दवरलेलें आसा हांवें सद्या. सो गायज फटाफट नुस्तें ॲड करूया आनी प्लांट्सूय ॲड करून येवया भितर. हांगसर हांवें ऑलरेडी 2 टायपचे प्लांट्स ॲड केल्ली. पयलींच्या व्हिडिओन तुमी पळयलात आसतले. एक आसा ते मनी प्लांट आनी दुसरे आसा ते वॉटर प्लांट. आनी आतां हांवें ॲड करपाक स्टार्ट केल्ली ती म्हणजे ग्रास हांवें ॲड केल्या, कारण हांगसर न्हय जे म्हाजें नुस्तें आसा तें बारीक आसा, तांकां लिपपाक बरें पडटा, हायड जावपाक बरें पडटा तांकां. ताका लागून हांवें अशे 2-3 कडेन बंच करून म्हणटा तशें ग्रास ॲड केली. तेजेर न्हय कोकोनट शेल दवरले, कारण ते फ्लोट जावपाक जायना ताका लागून. आणि मातसो तांकां एडजस्ट जावपाक टायम लागता, कारण ते फ्लोट जातात नाल्यार तर. आनी एकदां ग्रोथ जावपाक स्टार्ट जालें जाल्यार मागीर कांय प्रॉब्लम जायना. अशें करून हांवें भरपूरशे बंच ॲड केले. तेज्या उपरांत वॉटर प्लांट आसली म्हाजे कडेन, ती हांवें ग्लासान घालून ॲड केल्या, कारण ती बीन स्टार्टींग फ्लोट जातात आनी मागीर जशी ग्रो जावपाक जाली काय ती बरी बसता. आनी अशें करून सगळ्याक हांवें प्लांट्स ॲड केल्ली. पळोवंक शकता तुमी सगळे कॉर्नराक सामके म्हणटात तशें. आनी आतां म्हाजे कडेन जे फातर आसले कलरींग ते ॲड करून घेतले हांवें. ते बीन बावलान घातले, कारण लूक मातसो बरो येतलो म्हणून. आनी अशें करून हांवें ती प्लांट्स सगळी ॲड केली. प्लांट्स सगळी ॲड करून जाली म्हजी. पळोवंक शकता तुमी प्लांट्स हांवें सगळी ॲड केली. आनी अशी हांगसर ग्रास ही अशी ॲड केली हायड जावपा खातीर गप्पिंग्स. आनी थंयूय 2 ॲड केली. आतां हांव हांगसर कॉर्नराक फिल्टर ॲड करतलें. हो फिल्टर ॲड करतलें. फिल्टरय हांवें ॲड करून घेतला हांगसर तो ॲड जायना जालो. ह्या कॉर्नराक करपाक सोदतालें बट तो एडजस्ट जायनालो. सो हांगसर हांवें तो ॲड केल्लो. आतां उरला ते फकत म्हाजे गप्पी फीश. सो ते ॲड करून घेता हितून. मातशें वगत अशें दवरचें पडटा, कारण उदक एडजस्ट जावंक जाय तांकां. टेम्परेचर कसो कितें आहा तोय उदकाचो एडजस्ट जावंक जाय, ताका लागून अशें हांवें दवरलेलें आसा सद्या ते. 1-2 मिनटां अशें दवरतलें आनी मागीर आसलें तशें परत हें सोडटलें.
पळोवंक शकता तुमी थोडे गप्पी गेले आनी एन्जॉय करपाक लागले. सो तांकां सेटल जावपाक मातसो टायम लागतलो. आनीकूय गप्पी आहा ते सोमते हांव. आनी बकेटांतलें उदक एकदम बुरशें जालें कारण खूब दीस जाले न्हय तांकां अशें काडून दवरलें ताका लागून. एक गप्पी आसा भितर तो येवकूच पळयना. फायनली सगळे फिश आसात ते हांवें शिफ्ट केले टँकान आनी पळोवंक शकता तुमी. सद्या सगळे सोडले हांवें उदकान ह्या व्हडल्या टँकान. तुम्ही पळोवंक शकता फायनल लूक म्हणटात तसो म्हज्या एक्वेरियमाचो. आनीकूय प्लांट्स हांव मागीर एड करतले थोडी फारशी कारण मातसो ओपन ओपन दिसता ताका लागून. बाकी ओवरऑल म्हाका सिंपल लूक जाय आसलो आनी सिंपल लुकूच येयला. सो आतां हांव तांकां खावपाकूय सोमतेच घालतलें कारण फ्रेश एक्वेरियम आसा. सो तेतून आजून कांयच हांवें खावपाक बीन घालूंक ना. सो तांकां खावपाक लागून बॅक्टेरिया तर नासतली. सो खावपाक घालून घेता आनी तुमकांय बीन दाखयता ते खावपाक खाताना कशे पिशे जातात ते. सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर ते सामके एन्जॉय करता आनी उदकान सेटल जाल्ले आहा सद्या ते. कारण हांवें ऑलरेडी एक दीस दवरलेलें हें उदक सेट जावपाक लागून आनी ऑलरेडी ते बीन आतां फिश म्हाजे एडजस्ट जाल्ले आहा उदकान ह्या. आनी कलरूय पळोवंक शकता तुमी गप्पींचो. सो गायज पळयात. आनी ती प्लांट्सूय बरी दिसता व्हडली. ह्या फावट हांवें ही ग्रास म्हणटा ती भरपूर कमी घातली. सो ताका लागून मातशें ओपन ओपन दिसता. ओवरऑल ओके आहा आनी ड्रिफ्ट फूडूय सद्या लूक बरो दिता. आनी हे शेल्स घातले ते तांकां हायड जावपाक लागून कारण मागीर तेंचे बेबी फ्रायज आसतात ते मागीर हितून हायड जाता ताका लागून. आनी पळोवंक शकता तुमी गप्पींचो कलरूय पळोवंक शकता.